दीस दिवं आनी तुमकां सगळ्यांक हाजीर आसलेल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमी आयली म्हणून आनी चिंतता की तुमी सगळ्या भाड्यानी हीच येतली म्हणून. All the supporters of Michael Lobo and Kandoli Panchayat and Kalangut Panchayat for coming here first day of campaigning in Kandolim, and we know we are very confident, as our ex-Sarpanch Sandra had told on the day we filed the nomination, that Datta will win with a thumping majority. Sarpanches of all the three villages, and above all our honorable MLA Shri Michael Lobo. हांव तेका देवानसून मनानसून थँक्यू म्हणटा ती तेणी म्हाका एक संदी दिल्ली आसा लोकांक तुमकां सर्व करपाक. ही एक गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका म्हाज्या जिवितान तुमकां जे एज अ जनरल पब्लीक तुमकां सर्व करपाक, एंड आय वील टेक इट एंड चेरीश दीस मेमरी फॉर द रेस्ट ऑफ माय लायफ. गेल्या अडेच वर्साच्या कार्यकाळान म्हाका एक थोडी त्रास लागलो, म्हाका थोड्या गोश्टी शिकपाक म्हणून कानोलीन चड इंटरेक्ट जावपाक पावलो ना, पूण कालांगुटान हांवें खुबसो वावर केल्लो आसा, आनी जे म्हाज्या वावर ही म्हाका ही संदी मेळ्ळ्या ती ते वावर पळोवन मायकल लोबोन म्हाका ही सेकंड टायम संदी दिल्ली आसा म्हणून हांव तेजो उपकार मागता. वेल आयज आमी आमचो मॅनिफेस्टो फॉर द जिल्ला पंचायत 2020 to 2005 वी हॅव रिलीज्ड इट, and main works that we want to concentrate on. Normally जिल्ला पंचायत कितें आसता, बारीक बारीक कामां करता, like gutters, slabs, small pavers here and there, पण हे कामां दिसता लोकांक आनी लोक म्हणटा लायक जिल्ला power na, kai na, kam na, nothing is visible. So we decided in the last 10 years, 2015 to 2020, to create projects which people will benefit, which communities will benefit. And taka lagon tu jana, in Sinkiri, we put up a beautiful children's park with the support of the panchayat and the minister through Zilla Fund. So this is a community project where people, senior citizens, adults, children can come, use and play. As you know that Kalangut constituency is a coastal constituency. Inga zaite hotela, buildings, all areas which were open and children used to play earlier, they bond zalle ha. Soglan ata compound wall fence galum. There's no opportunity for children to play. So Datta Prasad through Zilla Panchayat helped build those parks. One at Kandolim, one in Arpora, and another one now is coming in Kalangut. Arpora Nagua and Kalangut हाउस टू हाउस कॅम्पेनींग कंप्लीट जाल्लें आहा, आनी आयज आमी कांदोलीन भितर सरल्या. आमच्या सरपंच ब्लेज फेर्नांदीस आनी तेजी एंटायर टीम हॅज वेलकम दत्ता प्रसाद दाबोलकर एट शिमेर, एंड वी हॅव रिच्ड ओवर हियर सांत आंदोनाच्या आंगणात. खोशी भोगता म्हाका आयज मॅनिफेस्टो Sogla Sarpanch and myself and all the people over here, the villagers of Kandolim have released this manifesto. Manifesto जे बरे गजाली घातलेल्या म्हाका दिसता ह्या विलेजीन आतां शॉनान सांगला पळय तशें कितलेशेच बुल्स, कावज, काप्स रोडांचेर बसताले आनी खुबशे लोकांनी तांकां एबांडन केल्ले, म्हणजे घरांसून तांचे गोट्यांसून भायर काडलेले. केन्नाय चुकोन कोण तरी येतालो आनी दूद काडटालो सकाळी फुडें, दूदच व्हरतालो, गायो घरा नासलो. आमी त्यो गायो, बुल्स आनी काप्स बऱ्या जाग्यार व्हरून दवरलेले आहा. कांदोली पंचायत तांकां सपोर्ट करता, कलांगूट पंचायत सपोर्ट करता, आरपोरा नागवा पंचायत सपोर्ट करता, पार्राय पंचायत सपोर्ट करता, पिलेन पंचायत सपोर्ट करता. म्हणजे खुबशे पंचायती तांकां सपोर्ट करता तांकां सांबाळपाक. म्हाज्या हिसपान 80% काम जाल्लें आहा, तरी 20% उरल्या. वी वील गीव एवरी डे दीस फॉर इट, म्हणजे खंय तरी वी वील टेक केअर ऑफ इट. आफ्टर सेल सर्वीस टू टेक केअर ऑफ द ग्राउंड्स, maintenance of the grounds, maintenance of all the sports facilities. आता जिम्नॅजियम आमचो पार्रा 6 years जाले, सो तेका मेंटेन करीत आहा. एवरी मंथ somebody comes to overhaul the engines, these machines सगळे. म्हाजे हिसपान आमी जर तर टेक केअर करीत ते वस्तूची जाल्यार ती बरी उरता.